तिरोडकर देव बरे करू असेच लोकांक बरे भाशेन सेवा करची मेहनत करता तू या वयाचेर लोक घरात बसलेले आसा पण तू अजून मेहनत करता या कृष्णान तुका आशीर्वाद दिल्या पुरो आणि बरे भाशेन सगळ्या फॅमिलीक दवरल्या पुरो जोरान ताळयो मारच्यो बरो आसा मरे सुद्दां आणि तिचे जावं येयलेलो आसा देव बरे करू सांगल्या त्या प्रमाणे येयलेले आसा भुरगीं जातात खरेंच तसोच गोकुळदास ना तेजे बी फुडल्या वर्सा नांव येवंक जाय सत्काराक जोरान ताळयो मारच्यो आयज सत्कार जाल्लो आसा आमचो मोगाचो कृष्णादाजी साळकर आनी तेणें सांगलें म्हाजी रिकॉर्ड आयकल्या शिवाय रावचो ना म्हणून म्हणल्यार अशें तुज्या तोंडार एक मारतलो कशें तसेच ते तिसरे जावन आसा काशीनाथ जावन आसा काशीनाथ नायक जोरान ताळयो मारया आमी देव तुजो आमी गुणास काडटले आनी सदांच तूं मार्केटान आमकां जायो तुजे असलो मुणी सगळ्यांचे सत्कार तो करता सगळ्यांचे सत्कार तो करता सगळ्यांका तो आंक सोडटा ताजी ताजी वो आमचो ताजी सगळ्यांचो मोगा तो ताजी 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 वो आमचो ताजी सगळ्या मोगाचो वो ताजी जोरदार ताली वाली जय गाइस ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे तेरी हार मेरी हार सुन मेरे यार तेरा गम मेरी जान तेरी जान ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे वास्को शहरात छोटी कोडे कितले क्लीन आमचे झाले तोळ्या कडेन फुलां लावून सोबीत वास्को आमचे झाले इतले बरे दिसता वास्को इतले बरे दिसता निवाळे सगळे आमचे झाले बरे ताजी ताजी वो आमचो ताजी सगळ्यांचो मोगाचो आयलो ताजी 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 वो आमचो ताजी सगळ्या मोगाचो वो ताजी ताजी दोन ताली होनी चाहिए ताजी यहाँ पे आए आमचे फेस्टिवल मार्केटाच्या प्रांगणात आसा आणि वर्ष पद्धती प्रमाणे तांचे दही हंडीचो कार्यक्रम आसा हांव सगळ्यात पयलीं काल जाल्ल्यो कृष्ण जन्माष्टमीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि आज दही हंडी कार्यक्रमात म्हणजे इतलो उत्साह म्हाका दिसता हाजे पयलीं केन्नाच आमी पळोवंक नाशिल्लो वास्को भितर एक 8-10 ठिकाणी अशे हे कार्यक्रम जाता हांव मार्केट संघाचें हांव अभिनंदन करता की इतले वर्सां ही परंपरा आमची जी आसा ती तांणी चलयली आणि आता ताजो विस्तार तांणी मोठ्या प्रमाणाचेर केला हांव तांचे कडेन तांचे देव बरें करूं म्हणटा आणि ते करता म्हणजे आमचे जे वडील आसात ज्यांनी हे मार्केट सुरवात केलें नाजाल्यार मार्केट आज इतले पर्यंत पावलां तांकां एक सन्मान करप तांचो हांचे ताणें ठरयलें आनी एक 5 आमचे जे वडील आसात तांचो ताणें सन्मान केलो म्हणजे धंदो करता आसतना कशें आमी तरेन आमची परंपराय राखूंक
राखता कशें आमच्या वडिलांची न विसर घालता तांचीय आमी आठवण करूंक शकता हे मार्केटवाल्यांनी खूब बऱ्या रितीन दाखयलां आनी हांव तांकां शुभेच्छा दितां आनी कृष्ण जन्माष्टमी दही हंडीचो सगळ्यांक परत एकदा शुभेच्छा दितां. कृष्ण आमचो देव आमकां सगळ्यांक खबर आसा ताची लिला खूब आसा आनी ही दही हंडी तागेच एक लिल्याचो भाग आसा आनी ह्या हातूंतसून आमकां खूब कितें शिकूंक मेळटा. म्हणजे जितलो सकयलो मनीस स्ट्रॉंग आसपा जाय तितलोच वयलो मनीस इम्पॉर्टंट आसता हें आमकां दाखोवन टीम वर्क आसा ताच्यो खुबश्यो गोश्टी एक धाकटी दही हंडीचो कार्यक्रम आमकां दाखोवन वता आनी ताचे खातीर हांव मार्केटवाल्यांचें हांव अभिनंदन करतां. इतले वर्सां आनी न चुकता हो कार्यक्रम जो लास्ट खूबशे जाण जाणटे जाले आज भुरगे आयले भितर बरे कार्यक्रम करपाचो ताणें यत्न जो आसा तो असोच चालू दवरचो. आमच्या मार्केटान आमी दही हंडी करता उत्सव करता 33 वर्सां जाली ह्या वर्सा आनी पयलीं कमी प्रमाणांत जाता ह्या प्रमाणांत मोठ्या प्रमाणांत आमी करता आनी हेचें सहकार्य आमकां दावजी भाव आमकां सहकार्य करता ताका लागून आमी करूंक पावल्या आनी तेच्या बद्दल आमी दावजीक आभार मानता.